नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। यासिनाचे गोंयचे प्रकरणात मिडियाच करता तपास। डीआयजी म्हणटा मिडियाचेर विश्वासून पुलिसांचे जायना, मात वास्को सावन ना जाल्ले तरणाट्याचे तपासाची तयारी। गोंयच्या मायनिंगाचेर सुनावणी मंगळारा सावन चालू, मात गोंयचे मीन निर्गतीचेर बंदी घालची म्हूण संसदीय समितीच्या रिपोर्टाक सगळे पक्षाचे खासदारांचो तेंको। काणकोण करमल घाटार अपघातांत 2 जाण आगताक गेले। ट्रकाचो स्कूटरीक धपको। मिनीन बारेटो आनी रॉकी बारेटो दोगूय काणकोणचे। आधार कार्डाची सक्ती करपाची गरज ना, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। बेकायदेशीर रावपी विदेशी नागरिकांक आधार कार्ड दिवची न्ही, सुप्रीम कोर्टाचो सरकाराक निर्देश। रोमी आणि देवनागरी लिपीत वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार दिवंक कोंकणी अकादमीचो विरोध। राजकीय स्वार्था खातीर विष्णू घालता फूट, अकादमीचो आरोप। आणि हातुर्ली मया पिळगांवकार फामिलीतले 4 अनाथ भयणीक निमणे मेळो आदार। माधव ढवळीकार ट्रस्ट बांदून दिता घर। प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट। खबरो विस्तारान। यासिनाचे गोंयचे प्रकरणात एक फुडली गजाल गोंयची मिडियाच उक्ताडार हाडटा। प्रुडंटान तर फाटले कांय दीस यासीन आनी ताच्या बायणातले फामिलीच्या वेव्हारांचेर ऑन कॅमेरा खासा रिपोर्ट केल्यात। मात डीआयजी म्हणटा पुलीस मिडियाचेर विस्वासून जापो दिवंक शकनात। वास्को सावन ना जाल्ले तरणाट्याचो खासा तपास करतले, इतले मात डीआयजी उलोवन दाखयता। इंडियन मुजाहिदीनाचो खापो आकांतवादी यासीन भटकळ गोंयांत 3 म्हयने रावन गेलो। गोंय पुलिसांक पत्तो लागलो ना। गोंयचे सुरक्षा एजन्सीच्या घाळपणाक लागून यासिनाचे गोंयचे वेव्हार लिपून उरले, हे एनआयएचे चौकशी उपरांत स्पश्ट जाला। मात हाचेर डीआयजी मिश्राक विचारल्यार तो मिडियाचे प्रश्नच फाफडून उडयता। No, I mean acted properly means what do you mean by acted properly? No, that is what I am saying, that I will not go on the media reports at all in this case. Whatever lapses which have occurred in that in fact case also, we will definitely take action. There is no question of it. No, I mean I cannot comment on this. पोरू ऑगस्टात विधानसभेत 0 अवराक मिकी पाशेकून यासीन भटकळाचो प्रश्न काडिल्लो, तेन्ना पुलिसांनी शादूर जावंक जाय आशिल्ले। ताचेर विचारल्यार मिश्रा म्हणटा, भाई Abu Sahib, I am not going to comment anything. I mean something which is raised in the assembly or an all. यासिनाच्या गोयच्या राबित्याचेर कितेंय विचारल्यार रिकॉर्ड तपासून सांगता अशीच पुलिसांची जाप। I'll have to check records before I get to. I'll have to. यासिनाचेर डीआयजी मिश्रा मिडियाक कितें ते सांगतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगिल्लें। मिडियान मिश्राक ताचेरय विचारून पळयलें। That he has directed you to speak on Yasin Bhatkal's case. Okay, and you are saying that you are not from this ministry. What is this? Home Minister is saying one thing and the police is saying another thing. I will not comment anything on this. इतले सगळे प्रश्न उपरांत निमणे मात तो एकूच उत्तर उलयलो। पुलिसा कडेन कितें घाळपणां जाला आसत जाल्यार ताचेर कारवाय जातली। वास्को सावन ना जाल्ल्या लोकांचो पुलीस खासा तपासय करतले। If lapses has occurred on the part of the local police, we will definitely take action. This much I can assure you. I am getting a detailed analysis of the missing persons who from particularly that area, and there will be a physical verification of each of these missing case. यासीन आनी तांचे फामिलीचे गोयचे कर्माचे बाबतीत आतां मेरेन मिडियानूच चौकशी चलयल्या। एनआयए ताचो स्वतंत्र तपास करता, मात हे चौकशेंत थळावे सुरक्षा यंत्रणेन स्वताचो जितलो वांटो उखलूंक जाय आशिल्लो तितले गोंयचे पुलिसांचे केसीचेर काम चल्लां हे पुलिसांच्यो जापो पयल्यार मात दिसना। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार चेतन गवस। कोळसो आनी स्टिलावेल्या संसदीय समितीन लोखणा मीन आनी गोंयांतल्यान जावपी कमी दर्जाच्या मिनाचे निर्गतीचेर पुराय बंदी घालची म्हूण मागला। सगळ्या पक्षाच्या खासदारांनी हे भुमिकेक तेंको दिल्ल्यान ते एक्सपोज जाल्यात।
गोंयांत सभांनी भाशणां ठोकत भोवपी काँग्रेस आसूं भाजपा आसूं वा कम्युनिस्ट पक्ष हो विशय आयलो तेन्ना सगळ्यांनी समिती मुखार दिमी मारली. पळयात रिपोर्ट. When Parliament will start functioning, I will definitely raise it. आवाज उठाएंगे, CPI भी, AITUC भी और बाकी लेफ्ट पार्टीज भी उठाएंगे. हिंदुस्थानच्या पार्लमेंटमध्ये मांडण्याचं मी काम करीन. गोंयच्या खण उद्योगाचेर पोट भरपी लोकांचो मुद्दो संसदेत मांडपाचे उतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, काँग्रेस आणि भाजपा सयत हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्ले. पूण लोकांच्या दोळ्याक फकत उदक लायलें. सेगीत पडपी रुपयाचें मोल सांबाळपा खातीर गोंयचें मीन निर्गत सुरू करपाची गरज अर्थमंत्री पी चिदंबरान उक्तायली. तेन्ना गोंयांतल्यान एकाय खासदारान ताका तेंको दिवपी उतर संसदेत काडूंक ना. हाचे उलट कोळसो आनी स्टिलावेल्या संसदीय समितीन गोंयांतल्यान जावपी कमी दर्जाच्या मिनाचे निर्गतीचेर बंदी घालची म्हूण शिफारस केल्या. ताका भाजप, काँग्रेस आनी CPIMच्या खासदारांनी तेंको दिला. ताणें गोंयचो खण उद्योग कसो सुरू करपाचेर एक उतर लेगीत काडलें ना. हें पळयल्यार गोंयांत भाशणां ठोकपी हे पक्ष न्हीच कशे दिसतात. इतले मजगती गोंयच्या खण प्रस्नाची सुनावणी मंगळारा सावन हरीत लवादा मुखार सुरू जातली. सुनावणेक CEC आनी उपरांत पर्यावरण आनी रानां मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, गोंय सरकार आनी लीज धनी युक्तिवाद करतले. सुप्रीम कोर्ट गोंयच्या खण उद्देगा वटेन निर्णय दितली असो उद्देगात आशिल्ल्याक दिसता. याचिकादार क्लाउड आल्वारिसान प्रुडंटाक ईमेल केलो तो असो. कलमाडिल्ली अर्थवेवस्था आनी रुपयाचे देश विशीं संवेदनशील आशिल्ल्यार सुप्रीम कोर्ट गोंयचो खण उद्योग बेगोबेग सुरू करचो म्हूण निर्णय दितलो अशें मत राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान दिला. If Supreme Court is sensitive about nation's problem, if Supreme Court is sensitive about balance of payment, if Supreme Court is concerned about devaluation of rupee, then there will be this thing. If Supreme Court is unconcerned, I don't know. रिपोर्टर महेश गाडी आणि प्रतीक परब प्रुडंटा खातीर. काणकोणाक करमल घाटार सोमारा जाल्ल्या अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयलें. ट्रकान स्कुटरीक धपको दिलो. मिनीन बारेटो आनी रॉकी बारेटो दोगूय आगताक गेले. दोगूय काणकोणकार. सोमारा सकाळी सुमार 11:30 हो ॲक्सिडंट जालो. मेनिनो बारेटो आनी रॉकी सेबिस्तिनो बारेटो अपघातांत मरण आयले. स्कूटर चलोवपी आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो दोगूय ट्रका पोंदा पडले. दोगूय काणकोणा रावपी. ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ट्रकवाल्यान स्कुटरीक धपको दिलो. स्कुटरीचेर आशिल्ले दोगूय ट्रका पोंदा चिड्डले. दोगांच्यो कुडी उपरांत काणकोणच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत पोस्टमार्टमा खातीर धाडल्यो. तर आमी आज आसात करमल घाटार. हांगा एक भीषण अपघात जाल्लो आसा. एक ट्रक जो कारवारचे दिशेन मडगांव वयतालो तो ट्रक एकदम ह्या वॉल्तार अशें भायर गेल्ले जे टायराचे मार दिसता आनी ते सायडीच्यान जे मडगांवच्यान काणकोणचे दिशेन 2 जाण युवक येताले ते ट्रकाचो जो माल आशिल्लो तेजे भितर चिड्डून दोनूय त्या युवकांक मरण आयिल्लें आसा. एक करमल घाटार एक भीषणसो अपघात जाल्लो आसो आनी स्टुडंटा खातीर हांव काणकोणच्यान बबेश करता. घेवया एक वेवसायीक विसप.